I have spoken to Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji. I told him very clearly that दोन कडेन आमकां त्रास जाता. एक आमचे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया 550 crore आमकां माननीय नितीन गडकरीन रोड सँक्शन केला, टेंडर जाला, काम स्टार्ट जावपाचें आसा. आनी नेवी एग्री जाल्ले 2000 स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट तेंचो जो आसा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे ना नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तेंचो लँड एन्क्रोचमेंट जाल्लो. आतां ते म्हणटा ना आमी इतल्या वर्सां ते भितर एन्क्रोचमेंट आमी घेवन आसले, आमच्या नांवार जाले अशें ते एक इगो जाल्लो आसा. नेवी सिव्हिलियन ऑथॉरिटीजां कडेन कोऑपरेट करपाक सोदना अशें जालें आनी ते आमचें काम ब्लॉक करपाक सोदता. अरे 550 crores सँक्शन जावन काम सुरू जालें, एक बॉटल नेक कशें ते दवरतले हे ते दाखोवपाक सोदता. दे आर नॉट कोऑपरेटींग विथ सिव्हिलियन्स. हो एक विशय जालो. दुसरो हांवें लास्ट टायम इश्यू काडलेलो. ओके, हायट तुमी एलाव करना, परमिशन 3 मिटरांचे दिवन सुद्दां मागीर तुमी म्हणटा 1.5 मीटर तुमी लोकांची घरां मोडली, गरिबांची घरां मोडली. हांव एकूच तांकां नेवी विचारपाक सोदता, तुमची इतली हाय बिल्डींग आहा, हाय रायज बिल्डींग आहा, 6 floor 8 floor तुमच्यो बिल्डिंगी आहा, तुमी परमिशनां घेतला जाल्यार दाखोया, हायकोर्टात दाखोया कोणाची परमिशनां तुमी घेतला ती. आनी नाजाल्यार स्पश्टपणे सांगा, बिईंग डिफेन्स ऑथॉरिटीज कोणाचेच परमिशन लागना, आमी जाय ते भितर आमी आमचे बांदतले म्हणून.